मातेव बी. वोपारी वरवीं उपदेश. वोंप्याची वोपार. चॅप्टर 13. त्या दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे धडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सोंशे आयले की तो एका ओड्यार चडून बसलो. सगलो लोक धडेर रावलो आनी ताणें तांकां वोपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें खेलें. आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोळाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें खरें, पूण वत येतोच करपोलें आनी पाळां ना जावन सुकलें. हेर कांट्या मोदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यांनी आयकुचें. वोपारींचो हेतू. तेन्ना शिसांनी लागीं सरून ताका विचारलें, वोपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें पोत्तिपाल केलो, कित्याक सर्गींच्या राजाचें गूट वळखुचें देणें तुमकां दिल्लें आसा तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देवाक आनिकूय दितलो आनी तांचें माप भरोन वतलें, पूण ना तांकां आसा तें पर्यंत तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वोपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी आयकुनूय तांकां आयकना आनी समजयना. इजायासान अशें आदींच सांगलोलें तें तांचे सवें पाळोन येता. आयकून तुमकां कांय समजचें ना. पळोवन तुमकां कांय दिसचें ना. कित्याक ह्या लोकांचें काळीज झोड निबोर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलोले आसात. ना तो दोळ्यांनी तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळटलें, मोनान तांकां समजतलें आनी तीं म्हजेशीं पोत्तून येवन हांव तांकां बरीं करीन. पूण नीत पळयतले तुमचे दोळे आनी सारकें आयकतले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी धर्मवंत मनशां आशिल्लीं, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय तीं आशिल्लीं, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू वोंप्याचे वोपारीचो अर्थ सांगता. वोंप्याची वोपार तुमी तर आयकल्या. राजाचें उतर आयकतात आनी तें समजनात तीं वाटेर वोंपलोल्या बियां सारकीं. देंवसार येवन तांच्या काळजांत वोंपलोलें तें काडून वता. खडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकतात आनी रोखडींच तें उर्बेन मानून घेतात तीं मनशां, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी तीं थोडोच वेळ थीर उरतात. त्या उतराक लागून उपद्रे आनी धुमाळो येना फुडें तांचो भावार्थ रोखडो चालता. कांट्यांनी वोंपलोलें बी उतर आयकतात तीं मनशां, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्कायेची भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकतात आनी समजतात तीं मनशां हीं पीक दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. नेराची वोपार. आनी एक वोपार तांकां घालून ताणें म्हणलें, सर्गीचें राज कसलें तें आयकात. कोण एकल्या मनशान आपल्या शेतांत बरें बी वोंपलें. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मोदें नेर वोंपून गेलो. शेत वाडोन कोणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. घरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सोंशें येवन म्हणलें, धोनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वोंपलोलें न्हय? तर नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हेर दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोंदलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घडयेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिशात. लुवणी येसर दोनूय बरोबर वाडोवन दी
आनी लुवणेच्या वेळार पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात, मागीर मोज्या कोड्यांत भरात म्हूण हांव लुवतोल्यांक सांगतलों. सांसवाच्या बियांची वोपर. दुसरी एक वोपार घालून ताणें तांकां म्हणलें, सर्गींचें राज अशें. एका मनशान सांसवाचें बी घेवन तें आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगल्या बियांहून ल्हान, पूण वाडटोच सगल्या झाडपाल्याहून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती कोत्तात. खोमेराची वोपार. ताणें आनीक एक वोपार तांकां सांगली. एके बायलेन खोमीर घेतलो आनी मळ्ळोल्या पिठाचीं 3 व्हडलीं मापां धरून तातूंत तो पुरलो आनी सगळेंच पीठ फुगलें. हाचे सारकें सर्गींचें राज. जेजू कित्याक वोपारी वापरता? जेजून वोपारींनी सगल्यो ह्यो वस्तू पोरजेक सांगल्यो आनी वोपारी बोगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वोपारींनी उलयतलो संवसार रचलोल्या गुपीत आसलोल्यो वस्तू उक्त्यो कोत्तलो. हें प्रवाद्याचें उतर अशें खरें जालें. जेजू नेराचे वोपारीचो अर्थ सांगता. तेन्ना लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचें सोंशें येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराचे वोपारीची समजणी आमकां दी. ताणें पोत्ती पाळून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राज्याचीं भुरगीं. नेर नश्ट्यांचीं भुरगीं. नेर वोंपलो तो दुस्मान देंवसार. लुवणेचो वेळ कालाची संपादनी लुवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशें कालाचे संपादनेक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी हे दुसऱ्यांक पातक करूंक ओडून वतात. त्या सगल्यांक आनी अधर्मी मनशांक ताच्या राज्यांतलीं जमून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करून आनी दांत कोरकोरावन आसतलीं. तेन्ना देवाक मानवलोलीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी परजळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. लिपोवन दवरलोल्या थेव्याची वोपार. अशेंय सर्गींचें राज म्हूण समजात. एका शेतांत एक थेवलो लिपलोलो आसलो. कोण एकल्या मनशाक तो मेळ्ळो. हाणें नव्यान तो लिपोवन दवरलो आनी खुशाल जावन तो गेलो. मागीर आपणा कडेन आसलें तितलेंय ताणें विकलें आनी तें शेत विकतें घेतलें. मोतयाची वोपार. तेच भाशेन सर्गींचें राज कसलें तें सांगता. कोण एक वेपारी नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतालो. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो गेलो. आपणा कडेन आसा तितलेंय ताणें विकलें आनी तें मोती विकतें घेतलें. रांपणीची वोपार. तशेंच सर्गींचें राज अशें म्हणूं येता. एक रांपोण दोरयांत मारल्या उपरांत ती सगल्या जिन्साची मासली धोत्ता. ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पाटल्यांनी घालतात आनी उपकारांना ती भायर उडयतात. कालाचे संपादनेक तशेंच जातलें. देवदूत भायर सोदतले आनी बऱ्या मनशां मदलीं नश्ट्यांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय तीं रुदन करून आनी दांत कोरकोरावन आसतलीं. नवीं तशीं आदलीं सोतां. तुमी हें सगळें समजल्यात. ताणें म्हणलें, हय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटोच सर्गींच्या राज्याचो शीस जालोलो दर एकलो धर्मशास्त्री आपल्या बांदारांतल्यो नव्यो आनी पोन्न्यो वस्तू भायर काडटल्या एका घरकारा सारको. 5. पवित सोबा. देवाचे राज्याचीं प्रथम फळां. कथन. नाजारेत गांवांत जेजूक मानून घेनात. ह्यो वोपारी सांगून सोंपयतोच जेजू थंयसो भायर सरून गेलो
आनी आपल्या खाशा गांवांत वचून तो तांच्या देवस्थानांत अशी शिकोवन दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जानवाय आनी विजमितां कोची पदवी हाका खंयची? हो थोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुडास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मोदें आसात न्हय? तर हें सगलें ताचें खंयचें आयलें? आनी ताका मानून घेवंक तांच्यान जायनासलें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान ना. आनी तांकां भावार्थ नासलो देखून थंय चडशीं विजमितां केलीं नात. देवाचें उतर हें.